बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. इजायास प्रवाद्याचे पुस्तक 22:2-3 अशें म्हणटा. यात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोनांतावन येतली सुमूर्त आनी जेरुसलेमांतान सर्वेस्पराचें उतर. प्रितीच्या इश्टानो, खरेंच ही वाट चडून आमी सर्वेस्पराच्या पर्वतार आयल्या. जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत म्हणजे ह्या पवित्र जाग्यार आमी हाजीर जाल्या. देवाचें उतर आयकूंक, ताची सुमोट पाडूंक आनी आमचें जिवीत निठायेर घालूंक. ह्या शुभ वेळार देवाचें उतर आयकूंक, ताच्या वाटांनी चलूंक, तशींच देवाची सुमोट आमी सांबाळूंक तुमकां सगल्यांक ह्या पवित्र मंदिरांत हांव येवकार दितां आनी हो वेळ जेजू सांगाताक सारूंक आमंत्रण करता. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 22:6-51 अशें म्हणटा. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खातात तीं सासणांक जिवी आसतलीं आनी संवसाराक जिवीत मेलचे खातीर हांव दितलो तो उंडो म्हजेंच मांस. जेजू स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो ह्या वेळार आमचे हाजीर ह्या पवित्र आल्तारार पवित्र ओस्तींत हाजीर आसा. स्वर्ग सांडून ह्या संवसारांत आयलो आमकां आपलीं आपणायलोलीं भुरगीं करचे खातीर. आमकां पातकाच्या फासांत वो पातकान जिवंक सांडूंक नात, पूण ताणें आमचें मरण आपणाचेर घेवन मरणाचो आनी पातकाचो भस्म केलो आनी सासणीक जिवीत आमकां उक्तें केलें. होच तो जेजू, होच जिवो उंडो. ताचेर विस्वास दवरतात तांकां, ताचें मांस खातात तांकां सासणाचें जिवीत आसा. ह्या वेळार आमी आमचें किरकोळपण ओळखुया आनी आमच्या मुखार हाजीर आसलेल्या जेजूची मोहिमा आनी व्हडवीक तशेंच
ताका आमी सगल्या मानान आनी मोगान आमची मान बागावून नमस्कार करुया. आमी गीत गावया R4 पेज 176 R4. बापाच्या एकल्याच पुता सोर्गीच्या बोलिस्ट्रासा स्वर्गात देवून आयलाय संसारात माटो घालाय. नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता. वाचुरांक स्वर्गा रस्त्यार बुकेचे सोंपले सुस्कार उद्याची घेतले रूपने चालू इतूंच जेवण आमची. नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका कोता मोग आमचो तुका दिता. विशय देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. हेब्रेवांक बरयल्ली चीट 22:5-4. देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. प्रकाशनेचें पुस्तक 23:19 अशें म्हणटा. जांचो हांव मोग करता तांकां हांव झुपाटी दिता आनी देख शिकयता. देखून उर्बेन बरोवन तुमचें जिवीत बदल. देव आमचो मोगाल बाप. तो आमचो मोग करता. ताका आमी कोणूच वायट रस्त्यार चल्लोली नाका. आमचें जिवीत बदलूंक आमच्यो वायट संवयो
सोडून दिवंक वेळा वेळार तरेकवार मनशां उदेशी तरेकवार घडण्यां उदेशी तो आमकां सुपाटी दिता. आमकां बरी देख दिवंक तो खूब वावुरता. आमचें जिवीत आमी अशेंच ओगनायना जावंक, पूण ताणें शिकयल्ल्या बरी तत्वांनी चलूंक ताचो मोग ओळखून घेवंक आमचें पातकी जिवीत आनी आमच्या पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक त्याच देवाची कृपा आमकां मागुया. आमच्या सगळ्या पातकांचें आमी ह्या वेळार देवा लागीं बोगसोने मागून आमचें जिवीत निठायेर घाल म्हूण ताकाच उलो करुया. गीत गावया I-28 पेज 133. I-28. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योगत दिता. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे योगत दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. आत्म्या म्हज्या काळजांत देवाचे उपकार आठय. स्तोत्र 8 वळी 3 ते 4 अशें म्हणटात. मळब तुज्या हाताचें काम हांव पळयन जाल्यार, तुवें थंय लायलोल्या चोंद्रा नोखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदावाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक?
स्तोत्रकार ह्या स्तोत्रान देवाची महिमा गायता. देव सोर्व बोलिश्ट. स्वर्गार संवसाराचो आनी दर एके वस्तूचो तो दोनी आनी रोचणार. ताची महिमा एके शिमेंतल्यान दुसरे शिमे पर्यंत फांकोत वेता. येदो व्हडलो रोचणार केदो व्हडलो ताचो मोग आमचे ताई. तो आमकां दर एकल्याक वळखता. दर एकल्याचो एक सारको मोग कोत्ता. आमच्याच बऱ्यापणा पासत ताणें ह्या संवसारांत आसा तितलें आमच्याच आदीन दिलां. असल्या महान देवाक ताच्या उदारपणा पासत आमचे कालीस मोन एकठांय करून गितांतल्यान ताची वाखाणणी करुया. सगळीं बरोबर गीत गावया. E12 पेज 84. E12. तुझी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो अगणित मोग कसो मनमेजतेल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतेल्या. स्वर्ग आनी संवसार ही तुझी नवला, चंद्र आनी सूर्य उस्वाराची मोतया. दाशुरात आनी तुवें आमकां दिल्या, सासणाच्या सासणाक गायता तुझी महिमा. तुझी बरेपणा कशी नियाळटेल्या, तुजो अगणित मोग कसो मनमेजतेल्या. तुझी पदवी महिमा कशी पळयतेल्या, तुझे उपकार दुनिया कशे बाडयतेल्या. ह्या वेळार सगळीं उबी रावुया आनी देवाचें उतर चितान आयकुया. हेब्रेवाक बरयलोली चिटी वेले वाचप. 5 वळी 1 ते 10. कोरिंथ मनशाचे वतीन देवाची सेवा करूंक पातकाच्या बोगसण्या खातीर दानां आनी योद्न समोरपूंक दर एक परम याज्ञीक लोकां मदलो काडलोलो आनी नेमलोलो आसता. तो आपणाकूच सगळ्या वायटांनी असोक्त देखून नेणारपणान जियेतात आनी वाट चुकून गेल्यान तांचे तांय तो दुलोबायेन वागूंक शकता. आनी पोरचेच्या पातका खातीर तो योद्न भेटयता तेच परी आपलेच असोक्ताया पासतूय
ताणें योद्न भेटोवंक जाय. पोरोम याज्ञीक जावचो हो मान कोणाच्यान आपणाकूच घेवंक जायना. आरोनाक दिलें तशें देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. तेच पोरी क्रिस्तान पोरोम याज्ञीक जावची मोहिमा आपणेच आपणाक घेवंक ना, पूण देवान ताका अशें म्हणलें, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसाक जल्म दिला. तशेंच आनीक एक सुवातेर देवान ताका अशें म्हणलें, मेल्कीसेदेका पोरी कोण आदलो फुडलो नासतना याज्ञीक तूं सासणाक. आपल्या संवसारांतल्या जिवितान जेसून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां घडोवन देवाक मागणी आनी प्रार्थना भेटयली, कित्याक ताका मरणांतलो निवारूंक देवाक तांक आसली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा दोगां वरवीं सदां देवाची कुशीक खालती जावंक तो शिकलो. आनी देवान ताका सोपाडणेक पावयल्या उपरांत खालतेपण आपली कुशी करतल्यांक सगल्यांक ताणें सासणीक सोडवणेचें कारण जालो. आनी देवान ताका मेल्कीसेदेका पोरी पोरोम याज्ञीक म्हणून पाचारलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. देवान ताका आपोवणें दिवंक जाय. हे मुखेल वळीचेर आमी थोडोच नियाळ करुया. देव आमचो मोगाल बाप, तो आमचो रोचणार. आमकां जण एकल्याक ताणें आपली सारकेलीं रोचल्यांत आनीक एकेरीत आपोवणें दिलां. सुरवातेकूच तान जेन्ना देवान आदाम एवेक रोचली आनी तांकां आपोवणें दिलें, चडात आनी वाडात, प्रितूम भरात. तांकां सगळे प्रितुमेचेर अधिकार दिलो. उत्पत्तीचें पुस्तक 28:28 हांगासर आमकां मेळटा. उपरांत उत्पत्तीचें पुस्तक 28:12 हांगा आमकां अब्रामाक देवाचें आपोवणें फावो जाता आनी अब्राम आपलो देश सोडून देव दाखयता त्या देशांत वचपाची वाट धरता. सुटकेच्या पुस्तकान 3ऱ्या आवेस्वरान वळी 7 ते 13 देव मोइसेसाक इस्रायल पोरचेक इजिप्ताच्या देशांतली सुटका फावो करचे खातीर फारावाशी धाडटा. देवाचें आपोवणें मोइसेसाक फावो जाता आनी मोइसेस देवाचें आपोवणें स्विकार करता. देव वेगवेगळ्या प्रवाद्यांक आपोवणें दिता आपलो वावर फुडें व्हरूंक. तांचे वरवीं आपलो मोग इस्रायल पोरचे सवे दाखोल करता.
इसायास प्रवादी जेन्ना जेरुसलेच्या मंदिरांत आसलो तेन्ना ताका प्रवाद्याचे आपोवणे आयले. इस्रायल आनी जुदा ही राष्ट्रां देवाक अविस्वाशी जालीं देखून तांकां कास्त कशी ह्या दोनूय राष्ट्रांचें निसंतोन जातलें म्हूण परगट करूंक इसायास प्रवाद्याक दिलें. जेरेमायास तरणाटो आसलो तेन्ना देवान ताका आपयलो. जेरेमायासान प्रवाचनां केलीं, धमकावण्यो दिल्यो, निसंतोन जातल्यांची बाकितां केलीं. एका फाटल्यान एक येतोल्या दाविदाच्या कुळाच्या राजांक ताणें कोरायेन शिटकावण्यो दिल्यो. जेरेमायास प्रवाद्याक देवान उमटूंक आनी मोडून उडोवंक, नास करूंक आनी खाला उडोवंक, बांदूंक आनी वोपूंक आपयलो. जुलूम आनी निसंतोन ही ताच्या संदेशाची मुखेल उतरां आसलीं. सर्वेस्परा देवान जोनासाक निनिवेच्या शारांत धाडलो. निनिवे शार हे इस्रायेलाच्या दुस्मानां आश्रियेचे मुखेल शार आसलें. पूण हो संदेश घेवन जोनासाक थंय वचूंक नाका आसलें. तरी पूण आपले कुशे आड ताणें देवाच्या उतराक पाळो दिलो आनी अशें परगट केलें. आनीक 40 दीस आनी निनेवेचें निसंतोन जातलें. नव्या करारांत देव आंकवार मारयेक आपोवणें दिता. आपल्या पुता जेजूची आवय जावंक आनी आपल्या सोडवणेच्या वावरांत तिका सहभागिली करता. जेजून आपल्या शिसांक आपोवन आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक तांच्या हातांत दिलो. ह्या आधुनीक काळार आमी जण एकलीं जेजूचे संदेशकार देवान आमकां आपोवणें दिलां. जावं याज्ञिकी म्हत्वाची व लौकीक आमच्या घराब्यांत वावर करतले सुवातेर व समाजांत देवान दिल्लें आपोवणें स्विकारूंक देवाच्या तत्वां प्रमाणें आमचें जिवीत जिवंक आनी जियेतल्या जिवितांतल्यान त्याच देवाक साक्षी दिवंक देव आमकां जण एकल्याक आपयता. येताचें आमंत्रण आपोवणें स्विकार करुया आनी आमचें जिवीत ताका मानता तशें जियोंक वावरुया. ह्या वेळार आमच्यो कांय गरजो
आमी जेजू मुखार दवरुया. आमच्या कुटुंबा पासत पिडेन कोश्टोतल्या भावा भयणां पासत नोकरी सोदतात तांची पासत घोराब्यान भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. लग्न जावंक एक बरो सांगाती सोदतात. सगळ्या सरकारी मनशां खातीर सगळ्या शिक्षकां खातीर शिकतल्या भुरग्यां खातीर अनाथाच्या घरांत आसलेल्या भुरग्यां खातीर जाणट्यांच्या घरांनी आसलेल्या सोर जाणट्यां खातीर आनी अदीक करून आयच्या दिसाक आमच्या मोगाच्या पात्रियार्क साहेब फिलीप नेरी कार्दिनाल फेर्रांव आपलो जल्माचो दीस समोर उमतना आख्खे दियोसेसीची जबाबदारी ताच्या खांदार आसा. देवान ताका आपोवणें दिलां. हे आपोवणें सदांच देवाचे कुशी पोरमोणे पाळूंक ताका पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी कृपा मागुया. आनी सगळी आमची मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलोल्या मागण्यांतल्यान आमी म्हणुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तालमेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.